मायमगच येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. राज्यात लोकांचे उदकाक लागून चल्ल्यात हाल. सरकारच्या नियोजन शून्य कामाक लागून फोंड्या कपिलेश्वरी जंक्शनाकडेन फुटले उदकाचे पाईप. हजारांनी लिटर उदकाचो इबाड. बारशा 500 जाणांचो पंगड गेल्लो पिकनिकेक. न्हंयत न्हावपाक गेल्ले कडेन एकल्याक आयले मरण. कुंकळ्ळी पुलिसांचो तपास चालू. नावेली NH 66 वेस्टर्न बायपास जाला कोयर उडोवपाचो अड्डो. नावेली पंचायत कोयर नितळ करता खरी, पूण कांय सैम विरोधी कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयतात परत्यो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हर घर नल हर घर जलाच्या काळातलो मे म्हयनो सुरू जाता. राज्यात लोकांचे उदकाक लागून हाल चल्ल्यात. पिवपाक लेगीत उदक मेळना. सरकारच्या नियोजन शून्य कामाक लागून उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाची नासाडी जाल्या. पळयात फोंड्या कपिलेश्वरी जंक्शनाकडलो सरकारी झरो दाखयता आमचो रिपोर्टर कृष्णा नायक. पळयतात आमच्या फाटल्यान जी पायपलायन फुटलेली आसा ही पायपलायन जी आसा ती हांगसान म्हणजे फोंडेच्यान दुर्बाट पर्यंत वयता आनी दुर्बाट पर्यंत जेन्ना वयता ते सगळे हे पायपलायनीचेर लोक डिपेंड आसात. आयज हांगा हे शिवरेजी काम करता आसतना ही पायपलायन फुटलेली आसा आनी आज सावन लोकांक उदक मेळचें ना. कित्याक ते म्हणटा की जे PWD जाल्ले आसा PWD आपल्याक कांय सांगूंकूच ना आनी तांची कोणूच मनीस येवना अजून. ही आतां पायपलायन बंद करपा जाय, मागीर ती रिस्टोर करपा जाय, तेन्नाच लोकांक उदक मेळटलें. आयज आमी कपिलेश्वरी बायपास रोडार आसा. हांगा 2016 सिवरेजीचें काम चालू आशिल्लें. आयज पर्यंत काम कंप्लीट जालेंच ना आनी जितलें सिवरेजीचे चंबराचें जें काम हांगा केल्लें तें सगळें कंप्लीट फेल गेल्लें आसा आनी अशें त्या चंबरांनी वर्कर सुद्दां मेल्ले आसा. हांगा जेन्ना सिवरेजीचें काम चलता कसलें थंय इंजिनियर नासता, कोण नासता, बेजबाबदारीचेर हांगा काम चलता. तशेंच आयज कितले वर्सां तुमी पळयता आसतले ह्या 4 रस्त्याचेर लोकांक इतले त्रास जाता. हांगा रात दीस हांगा खणलेलेच आसता. हांगा खणटा थंयसर हाडटा. एक वाटेन आमदार म्हणटा सिवरेज चालू जाली म्हणटा. ट्रिटमेंट प्लांटाचो व्हडलो उद्घाटन केल्लें आसा. व्हडली जेवणां घालून लोक जेवन गेले. तरी आसतना आयज पर्यंत त्या सिवरेज प्लांटाचें हांगा काम कंप्लीट जायना. आयज तुमी पळयता आसतले आयज ह्या टायमार लोकांचे उदकाक कितले हाल जाल्ले आसता. आयज लोकांची लग्न आसा. दुर्बळसाच्या एरियेक लोकांक आयज उदकाक कितले जे हाल आसा. जे म्हाका दिसता फाल्यां जी कोणाचें लग्न आसा तेंची खुबशी धानल जातली उदकाक. आनी दुसरें त्या सिवरेजचो चंबर तुमी हांगा पळयलो आसा. एक चून काडलेला तो पूर्णपणे फेल गेल्लो आसा. जेन्ना तो तेजे वर पायपलायन आशिल्ली तेन्ना PWD म्हणटा की ह्या सिवरेजीन आमकां कांय इन्फॉर्म करूं ना आनी हांगा सिवरेजीचे कोण इंजिनियर कोण नासतना हो व्हडलो JCB घालून सिवरेजीचो चंबर उखल्लेलो आहा. तितून ही पायपलायन फूल डॅमेज जाल्ली आसा आनी तूं पळयता आसतली ही पायपलायन सगळी फुटल्या. आतां दुर्बळ आगापूर लोकांक उदक केन्ना मेळटलें आमकां खबर ना. आयज लोकांक अशीच उदकाचे हाल जावपाचे आहा. हांगा हे सिवरेज चंबर जे काम चलता हांगा कोणाचेच लक्ष ना. कोण हेची जबाबदारी घेयना. हे फोडटा वयता अशेंच लोकांचे हाल करून उडयता. तशेंच रोड हेंच्यांनी कामार गेले. अशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हेवूय अशें खणटा. आयज लोकांचें अशें जाल्लें आसा कमरां मोडलेलीं आसा आनी एक वाटेन आमदार म्हणटा मे पर्यंत सगळे रोड कंप्लीट जातले म्हणटा. आयज सिवरेजीच कामां अशें कंप्लीट जावना जाल्यार रोड केन्ना खंयचे डेट कंप्लीट जातले 2025 हें म्हणटा आमदाराक विचारपाक सोदता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. बारशा न्हंयत न्हावपाक गेल्ले कडेन एकल्याक मरण आयले. 500 जाणांचो हो पंगड वाठारांतल्या न्हंयत पिकनिकेक गेल्लो. 42 वर्सां पिरायच्या थळाव्या राजेंद्र वेळीपाक न्हंयत बुडून मरण आयले. कुंकळ्ळी पुलीस आणि उजो पालोवपी दळाच्या वांगड्यांनी उदकांतली कूड काढली. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट.
आतां तुमी पळयतात हे दीस जे आसात हे गरमेचे दीस आनी गरमी खूब पडपा लागले कडेन आसा आनी ह्या गरमे खातीर सद्याक लोकांक एक फॅनाचो एसीचो आनी दुसरें म्हळ्यार उदकाची आशी जाले कडेन आसा आनी ह्याच आशेचेर लोक जे आसात हे घरांतले एसी फॅन जे आसात हे सोडून खंय तरी न्हंयचेर वतात आनी न्हंयचेर आपल्याली जी मजा आसात ती आनी थंडसाण आसा ही घेवपा म्हणून एक दर्यार नाल्यार न्हंयचेर वयतात आनी अशेंच करून आज बार्शी हांगा एक ग्रूप जो आसा 5-6 जाणांचो वो न्हंयचेर गेले आनीक ह्या न्हंयचेर तेणी पिकनीकशी गेली आनीक पिकनीक करता करता खंय तरी 5-6 जाणां मदींतलो एकटो जो राजेंद्र वेळी पुणटो जो 40 ते 42 वर्सांचो भुरगो जो आसा हो न्हंयक उदक न्हांवपाक गेले कडेन खंय तरी बुडलो आनीक मागीर थंयच्यान ह्या हांकां खंय तरी तेणी रोखडेच गांवां लोक जे आसा तांकां सांगलें की भुरगो तितून बुडले कडेन आसा म्हणून मागीर रोखडेच कुंकळे पुलिसेक इन्फॉर्म केलें कुंकळे पुलीस स्टेशनाचो PI जो आसा डायगो ग्राशेत ह्याच्या अध्यक्षतेखाली जो PSI तेजस नायक जो आसा वो त्या जाग्यार पावलो स्पॉटार पावलो आनी तेणी रोखडेच फायर ब्रिगेडी आपयले आनी मागीर फायर ब्रिगेडीक खूब त्रास पडले आनी आतां त्या भुरग्याची बॉडी जी आसा ही मेळ्ळे कडेन आसा कुंकळे पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा आनीक बॉडी जी आसा ही मॉर्गांक धाडले कडेन आसा मडगांव हांगा खंय न्हांवपाक गेले कडेन कितले त्रास जाता आनी कशे आपल्या फॅमिलीक त्रास जाता हेंय एक वटेन आसा आज ह्या भुरग्याची हो जो राजेंद्र वेळी पूण तो एक्सपायर जाले कडेन आसा बुडोन हेजी 2 जाण भुरगीं आसा ल्हान आतां तेंचो घराचो जो एकुलतो एक जो आसा हो सद्या हरपले कडेन आसा सद्याक तेंचेर एक दुख्खाचो डोंगर म्हूण तसो कोसळ्ळे कडेन आसा गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोकसभा वेंचणुकेचो नेट दिसपाक लागला. 7 मे गोंयांत निवडणुको जातल्यो देखून लोकसभा वेंचणुके खातीर सोमारा 85 वर्सां वयर आशिल्ल्या ज्येष्ठ नागरिकांक घरा मतदान करपाची सुविधा मेळ्ळी. तांणी आपल्या घरांतल्यान मतपत्रिकेत मतदान केले. पळयात वास्कोच्यान हिरू महालेचो रिपोर्ट. गोंयांत लोकसभेचें इलेक्शन 7 मेक जावपाचें आसा आनी ह्या इलेक्शनाक जाय मॅक्झिमम वोटींग जावपाक जाय तशेंच मतदान प्रत्येक मनशान करपाक जाय अशें इलेक्शन कमिशनाचो प्रयत्न आसा आनी ह्याच संदर्भान 85 इयर्स अबाव जेंकां घरा कडसून जे वोटींग बुथाचेर जावं पोलिंग स्टेशनाचेर वचोंक जायना जे फिजिकली हँडिकॅप आहा जो म्हातारी आहा जे 85 अबाव आहा हांकां खंय तरी फॅसिलिटी मेळची तांकां वोटींग रायट्स मेळचो आनी तेंच्यांनी वोटींग करची ह्याच संदर्भान आयजसून जे बॅलट वोटींग आहा हें प्रत्येकाच्या घरान जावपाक लागलें आसा जे 85 इयर्स अबाव आहा आनी जेंकां पोलिंग बुथाचेर वचोंक जायना तेंच्या खातीर ही फॅसिलिटी आयजसून इलेक्शन कमिशनान चालू केल्ली आसा. BLO आनी तशेंच जे इलेक्शनाचे ऑफिसर्स आहात हे ते प्रत्येक मनशाच्या घरान वयतात जे तेंची नांवां ते इलेक्शन ऑफिसरांक दिल्ली आसा तेंच्या घरा वयतात आनी ते जे मतदान करून घेवपाक चालू केल्लें आसा. प्रचार सगळे कडेन चालू आसा पूण सध्या हे जे मेन 85 इयर्स अबाव आनी जे लोक आहा तेंची मतदान चालू आसा आनी 7 मेक जे बाकीचे लोक आसतले तेंचें मतदान जातले जे पोलिंग स्टेशनाचेर जातले ते. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. 7 मेक वेंचणुकेत वचपी गोंयांतल्यो 2 लोकसभा जाग्यांचेर लढो दिवपी 16 उमेदवारांची अर्थीक आनी कायदेशीर फाटभूंय असो असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्सान एक व्यापक अहवाल जाहीर केला. ह्या अहवालात उमेदवारांची मालमत्ता, गुन्यांव, शैक्षणिक पात्रताय जाहीर जाल्या. ADRच्या आंकडेवारी प्रमाण 16 उमेदवारांतले 6 करोडपती आसात जाल्यार भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपो 1361 कोटी रुपयांची मालमत्ता घेऊन फुडाकार घेतला. काँग्रेसीचो रमाकांत खलप आणि भाजपाचो श्रीपाद नाईक हांनी अनुक्रमान 17 कोटी आणि 10 कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केल्ल्यान ताचे फाटल्यान लागीं पावल घालतात. दुसरे वटेन अपक्ष उमेदवार विशाल नाईक, दीपक कुमार मापारी आणि RGPचो सुप्रीमो मनोज परब ह्या उमेदवारांची संपत्ती सगळ्यात उणी जाहीर केला. तशेंच 16 उमेदवारांतल्यान 4 उमेदवारांचेर गुन्यांवकारी केशी प्रलंबित आसात जाल्यार एका उमेदवाराचेर गंभीर गुन्यांवकारी आरोप आसात अशेंय अहवालांतल्यान स्पश्ट जाला. ते भायर ADR अहवालात उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेविशीं खोलायेन विचार केला. 12 सर्तकांनी उण्यांत उणी पदवी घेतल्या जाल्यार उरिल्ल्या 4 उमेदवारांनी 8वी मेरेन वा ताचे परस चड मेरेन शिक्षण पुराय केला. 2024 for Goa, comprising of North Goa constituency and South Goa constituency, had a total of 16 candidates, comprising of
various cross-section and various strata, and from a few hundred crores till about a few lakhs, under 1 crore, we have candidates. We also have candidates who are 8th pass, 10th pass, 12th pass, a few graduates, few professionals, few postgraduates. Parties like BJP, Congress, Revolutionary Goan Party have candidates both for North Goa as well as for South Goa. But there are independents, and I think there are 3 to 4 each in both the constituencies, and both the constituencies have 8 candidates each. Almost we had 9 and 7, 16 this time, 16 candidates, but last time we had just 13 candidates in 2019. There has been an increase in number of voters by almost about 28,000 votes, and come 7th of May, and we are going to have almost 1,100 polling booths which will be active, and more than 1,000 polling booth officers or clerks or supervisors manning those polling booths. We have 4 candidates with criminal cases, 4 out of 16 makes it to 25%, and out of that 1 candidate is having also serious crimes, which is just about 6%, 1 out of 16. We have a few Karodpati candidates also, 6 of them out of 16, making it to about 38-39%. And average assets become are close to 87 crores thanks to majorly 1 candidate who has a little more than this thing, but it is, I think, coming through generations rather than something which has been built up by that candidate herself. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी निखिल जल्मी. नावेली NH 66 वेस्टर्न बायपास रस्तो कोयर उडोवपाचो अड्डो जावन रावला. ह्या मार्गार कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. नावेली पंचायत कोयर नितळ करता खरी, पूण कांय सैम विरोधी कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयतात. येरादारी करप्यांक हो रस्तो कोयरांतल्यान येवकार दिता. देखून लोक बेजारल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते वेस्टर्न बायपासाचेर आसात आनी आमी आसात ते नावेली एरिये भितर आसात. आनी तुमी पळयतात नावेली पंचायत जी आसा ही गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर करता आनी बरे भशेन करता. तेंची कलेक्शन जे आसा हे बरें जाता. पूण हांगा लोक जे आसात हे खरेंच बरी बुद्धीसन आनी तांकां बरी बुद्धी देवान दिले कडेन ना. म्हणूनच ह्या रस्त्यार हाडून हे लोक जे आसात हे रातीन हो कोयर जो आसा गार्बेज जी आसा ही पोतयां भरून हाडून उडयता. हांगा कितलीशी शॉपवाले आसतले या लोक आसतले जे फ्लॅटार रावता ते आसतले या बेश्टे भाड्या रुमार रावता ते आसतले या हॉटेलकार आसतले. हे लोक रातीन सगळी गार्बेज जी आसा ही पोतयां भरता आनी ह्या वेस्टर्न बायपास जो नावेली गेला थंय हाडून उडयतात. नावेली पंचायत डेली काडटा, डेली निवळ करता, 4-4 दिसांनी निवळ करता. पूण हांगा निवळ करतले दुसरे दिसा परती ह्यो पोती ज्यो आसात ह्यो पोतयो हांगा दिश्टी पडटात. ह्या पोतयांक कितें आसा म्हण तें कळना. हांगा यूज करतात त्यो ट्यूबलायट सुद्दां हाडून उडयले कडेन आसात. पॅम्पर्स जावं आनी कितें जावं नाक आसलें जें कितें आसा हें हांगा हाडून उडयता. हांगा खंय तरी सरकारान हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय. एक जाल्यार एक काम पयलीं घेवन तेजेर तेणी तें काम निवळ पयलीं करपा जाय. हें काम सरकाराचें आसता. जी सरकार जें कितें सांगता तें त्या ऑथॉरिटीन आयकोपा जाय आसा आनी ऑथॉरिटीन फाटीं लागपा जाय आसा. सरकार तुमकां सगळें दिता पूण ऑथॉरिटी आसा ती कांय करना. म्हणूनच आमी दोश दितात ह्या ऑथॉरिटीची. खंयची ऑथॉरिटी आसूं ही जी ऑथॉरिटी आसा ह्या ऑथॉरिटी तें पळोवपाची जाय आसता. ऑथॉरिटी पळयना सरकार कितें करतलो. सरकार सगळें पळोवपाक शकना. म्हणूनच आमी मागता हांगचे लोक की बेगीच्या बेगीन हेचेर एक्शन घेवचें आनी हांगा CCTV तरी बसोवची ताकी हे मॉनिटरींग जावन कोण उडयता ते तरी कळटले. हे केल्यार हांगा गार्बेजीचो प्रश्न जो आसा हो सुटाव जातलो नाल्यार जावपा ना. आनी आतां ट्युरिस्ट सिजन जे येता ते कितें पळयतले, फक्त गार्बेज पळयतले. म्हणूनच लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन ही गार्बेज आसा ती गार्बेज बेगीन काडची आनी दुसरे हेजेर बरी मॉनिटरींग जावचें म्हणून लोक मागतात.
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगावकार आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजे भाजपा कचेरेत आयज पत्रकार परिशद जाली. जाल्यार हळडोण्या अब की बार फिर से मोदी सरकारचे नारे लायत भाजपाकच वेचून हाडपाक लोकांक उलो मारलो. पळोवया. वेंचणुकेक थोडे दीस उरिल्ल्यान दर एका पक्षान आपल्या प्रचाराक बरोच नेट धरला. हळडण्या भाजपाची बसका जाली. मुख्यमंत्री आणि श्रीपाद नाईकान भाजपाक वेचून हाडपाचो लोकांक उलो मारलो. एक गजाल लक्षात घ्या, तुमच्या सगळ्यांचे जे कितें विशय आहा तितके सोडपा खातीर हांव आसा. तुमी कांयच चिंता करपाची गरज ना. सोप्या शब्दांनी जर सांगपाचें जाय जाल्यार भिवपाची गरज ना. हळदणकारांक भिवपाची गरज ना. मुख्यमंत्री तुमच्या फाटल्यान आसा. पुराय तुमकां सगळ्या जाणांक वेगवेगळे तुमचे प्रश्न सोडोवपा खातीर. हांगासर आमदाराच्या एडवायजाची म्हाकाय गरज ना आनी हळदणकारांकूय गरज ना. आमी जे पळयता की 10 वर्सां व्यवस्थीत चलताले, ह्या 2 वर्सांक वेगवेगळे विशय जे क्रिएट करून दवरल्या लोकांच्या मदीं, म्हणजे वेगवेगळ्यो जातीच्यो, धर्माच्यो, कोमुदातीच्यो, खंयच्या पंचायतीच्यो आनी कोणाच्यो सगळ्यो झगड्या हांव वतात ते आयकता. नाका नाका जाल्ले विशय आहा. त्याती हे विशय जर सोडयतले आसत जाल्यार हेजेर एकूच सोल्युशन, 7 तारखेक तुम्ही कमळाचो बटन दाबचो आणि मोठ्या प्रमाणात तुमचे मतदान हे कमळाक करचे. फक्त याद करता की 7 तारखेक आम्ही ऑलरेडी त्या दिवशी ठरलेले आसा की मॅक्झिमम मतां तुमच्या या पंचायतीतून, तुमच्या या भागातून भारतीय जनता पक्षाक म्हणजे मतां देऊन मोदीक आमकां प्रायम मिनिस्टर करूं जायो. ही गोष्ट लक्षात धरून येणाऱ्या 7-8 दिवसांत आम्ही इल्लोसो प्रयत्न करू. लोकांच्या घरा वचून तुम्ही सगळे भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते आसात, वेलविशर आसात, आणि म्हणून येणाऱ्या काही दिवसात मोदी सारखो किंवा मुख्यमंत्री सारखे दिसाचे 24 तासांतून 18-20 वरां काम करतात. म्हणजे फक्त तुमकां रिक्वेस्ट आहे, येणाऱ्या 5-7 दिसांत तुम्ही पक्ष काहीतरी 1-2 वरां दिवची आणि फक्त मतदाराकडे वचून ते 7 तारखे भायर सरून आमकां मत मारता इतले पळोवचे अशें एक तुमकां आव्हान करता, तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता. आणि हे केल्यार निश्चितपणे आम्ही मॅक्झिमम मतांनी हो मतदारसंघ आम्ही निश्चितपणे जिखून मोदीचे हात बळकट करतले. काँग्रेसीच्या दक्षिण गोंयच्या उमेदवारान गोंय आणि संविधाना संदर्भात केल्ले विधान तापला. भाजपान ताचेर हल्लो करपाची संद अजून सोडली ना. पणजे भाजपा कचेरींत आयज पत्रकार परिशद जाली. आदलो उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगावकर, भाजपा SC मोर्चाचो अध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकार आणि जनरल सचिव दत्ताराम रेडकार पत्रकार परिशदेन हजर असले. आज प्रेस कॉन्फरन्स आणि आज आम्ही जे लोकशाही भितर असे उलयतात ते कोणा वयल्यान बाबासाहेब बरोबर म्हणून संविधानाची शपथ कित्याक घेतलेली. अरे बाबा तेंचे आनी हेजे भितर कितें म्हाका कळना तुमचे कितें उलयतात. तुम्ही खंयच्या खंय चालले. तुम्ही इलेक्टेड जाल्यार तुम्ही शपथ घेता ती संविधानाचीच घेता आणि मागीर तुम्ही मंत्रिमंडळ हे घेता. मागीर हेचे प्रॉब्लेम ना. बाबासाहेब म्हटले म्हणून तुमकां दुखलेच म्हणटात. बाबासाहेबान ती घटना बरयली म्हणून हो राय पडलो आमकां. ती माथ्यार मारली म्हणून सांगतो. हांव एकदा बाबासाहेब आंबेडकराचे जी घटना बरयल्या, जी बाबासाहेब आंबेडकराचे घटना आमचे माथ्यार मारली म्हणून तेजेर हांव निषेध करता. कोणाकच कापासतात ना ह्या घटने चेंज करपाक, ह्या घटनेचेर उलोवपाक. आणि घटना म्हणून आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळेलें आहा. आमी खंयच्या जाग्यार आमी जगताले आनी कशे त्रास काडून वयर सरल्यात. त्या घटनेचेर उलोवपाक एक रायट आहा आणि ती घटना चेंज करपाक अख्ख्या हिंदुस्थानात कोणाक रायट आहा. ताका खाली बोट दाखयतलो आमी उबी रावचे ना. आमी बलिदान दितले, स्वतान मरतले, पण ह्या घटनेक खंयच आवाज करपाक आनी खंयच टच करपाक आमी दिवचे. आज अख्खो समाज, बहुजन समाज, ST समाज, OBC समाज, अख्खो हिंदुस्थान जो बारीक समाजांतल्यान वयर सरला त्या मनशाक शॉक लागलो, दुख लागलो आणि त्याच्या विरोधा खातीर आज ही प्रेस कॉन्फरन्स. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, नितीक्षा गावकार, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. मित्रा वेटरन सांताक्रूज पंगडान टायब्रेकरा वरवीं ओर्ली वेटरन्साक 9 विरोधात 8 गोल फरकांनी हारायलो. बेताळभाटी पंचायत मैदानाचेर ही फायनल रंगली. पळयात रंगतदार खेळ. अर्धा वेळार सर्त 1-0 अशी आशिल्ली.
बेताबाटी कलामोगीन ही सर्त घडून हाडली. दोनूय पंगडान बरी कामगिरी दाखयली. मित्रा वेटरन्स सांताक्रूज दुसऱ्या कलामोगी वेटरन्स फुटबॉल सर्तीचो चॅम्पियन म्हणून उदेलो. टाय ब्रेकरात मित्रा वेटरन्स सांताक्रूज चड बरे शूटर थारले. ओर्ली वेटरन्साक 9-8 गोल फरकांनी हारोवन मित्रा वेटरन्स सांताक्रूज पंगड जैतिवंत जालो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. या सप्तकात हवामान स्थिर उरतले. कांय वाठारात उष्ण आणि दमट परिस्थिती परतून येतली. तापमानात वाढ जावपाची शक्यताय आसा. गोंयांत उष्णतायेची ल्हार जाहीर करूंक ना, पूण हे उष्णतायेर मात करपा खातीर लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. सदा भशेन वारो, पूण मंगळारा उष्ण हवामानांतल्यान सुटका मेळपाची अपेक्षा ना. ह्या दिसा खातीर चडावत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आसतले, जाल्यार उणे 27 उरतले. उंचायेचेर तापमान पाविल्ल्यान उष्णतायेचो आघात जावपाचो धोको आसा. देखून भलायकी सांबाळपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. तशेंच सकाळी धुकें पडटले. मंगळारा मळबात धाडटली कुपां. फुडल्या 6 दिसांत सुकें हवामान. मंगळारचें तापमान 34 आनी 27 डिग्री सेल्सियस. धुकें पडपाचे अदमास. बोट दनयांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.